पाशेल्यो आमचो दिलो केळा वांगडी केळ्याचे सालगान पटलगडी तांबडी पिचोळी होयो गायता की दिल्यो दिला पाशेल्यो. अंत्रुज सत्तरी काणकोण म्हाला सारखिल्या वाठारांनी गावागावांनी तरण्या राखण्यांचे धेंडले घराघरांनी भोंवता. आंगणात तुळशी भोंवतणी धेंडलो नासता. वरसभरूय आपले उदरनिर्वाहाचे साधन पोटपाणी सांबाळपी गोरवां आनी राखण्यांचो हो दीस मनोवपाची परंपरा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी तरणे पिळगेन आनी जाणट्या घराब्यांनी आजून सांबाळून दवरल्या. आनी हो उत्सव मनोवपा फाटलो म्हणजे आज देडलो आसा आनी देडल्याची पाडवो आनी ही कृष्णाचे हे पाडव्याचे निमतान म्हणजे जे कृष्ण पुजन करतात. आनी हे पारंपारीक हातून भोंवपाचें कारण म्हणल्यार एक सामाजीक बांदिलकी आमी ही बांदून दवरतात म्हणजे एकामेकाच्या घरा कडेन वयतात आनी हे पाडव्याच्या निमतान एकामेकाचो आमचो सहवास जो आसा तो आमकां मेळटा. हे पाडव्यान खरें आमची एक गोरवां राखणेचो जे एक सांबाळ करपाची पळय आसा ती प्रथा जी आसा ही पुर्वापार पासून चलत आयिल्ली आसा आनी ते आयज आमचे तरणाटे जे आमी सगळे व्हरतात फुडें आनी तरणाटे सुद्दां सहभागी जावन हो एक पाडव्याचो उत्सव जो आसा तो उमेदीन मनयतात. तशेंच हे आमचे हे हांगा आसा पाडवो म्हणजे एक घुमटी घेवन प्रत्येकाच्या दारान वचप आनी जे दारान वयतकीर आमचें जेन्ना स्वागत करतात आमकां जेन्ना मान दितात हो एक अपुर्वाची गजाल आसा. आनी त्या खातीर अशे ह्या कार्यक्रमाची ह्या पुर्वापार चलत येयल्ल्या पुर्वजांचे पासून चलत येयल्ल्या ह्या असल्या ह्या कार्यावळी ही जतन करून दवरपाची गरज आसा. कारण हे फुडले पिळगेक हे कळपाक जाय हे बाबा पाडवो म्हणल्यार कितें बाकीच्यो कार्यावळी म्हणल्यार कितें ज्यो ज्यो आमी त्या निमतान आमी लोकां कडेन कशे पावतात हो एक हेतू दवरून हो एक उत्सव आमी मनयतात. जशी चवथ बाकीचे हे आसा सगळे सण जे आसा ते फक्त सण सगळे आसात ते फक्त एकामेकाक सांबाळून दवरपाक लागून आनी एकामेकाचें प्रेम आनी सगळे अशे मेळपाक लागून हे सण मनयल्ले वयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.